काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आपाचो आमदार वेंचीन केल्लें. ताका जाप दितना आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयता जाल्यार गोंयानूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वान सांगिल्लें. And Goa knows about this, the style of Congress working. Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी हे पार्टी तेश कोन करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly, if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. आणि दुसरे जावंक सोदता जे लोकांक जाय म्हणटा ते जे अलायन्स, इट इज अल्टिमेटली पीपल विल डिसायड होम टू वोट. तशेंच हांव आनी एक सांगूंक सोदता, इन 2019 काँग्रेस जेन्ना जिंकलेले तेन्ना 2019 लोकसभा, वी हॅड अ लीड ऑफ 14,000 वोट्स. आता तेन्ना कितें एल्विस गोम्स आम आदमी पार्टीचेर ताका 2,000 कितें पडलेली, आनी आतां वी गॉट अ लीड ऑफ 16,000. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ काँग्रेस नॉट इन एक्झिस्टन्स? काँग्रेस इज स्ट्रॉंग. Only thing we didn't have that symbol for a long time, for last 15 years. Before that, we didn't have an MLA. So we are we'll make sure that in 2000 there will be Congress MLA in all the down south. I mean, especially in Denali. They don't want alliance in Delhi, where they have already heard that AAP has declared their candidates. So Delhi ani tui zaina why they want it in Goa? So there is no difference. The alliance, our leaders in Goa will decide if you want the alliance or not. It will be not the party high command in Delhi. It is the people's sentiment, how we want. इंडिया आघाडीच्या गोंयांतल्या फुडाराविशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराक विचारल्यार तो सांगता, पक्ष संघटना घटमूट करपाचो अधिकार दर एका राजकीय पक्षाक आसा. देखून आमी 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष संघटना नव्यान बांदतले अशेंय ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन युतीविशीं आतां मेरेन जाणी स्टेटमेंटाक केल्यात वा जे करतले ती तांची वैयक्तीक मतां आसतली. पक्षाचो तांचे कडेन कसलोच संबंद नाशिल्ल्याचें तो सांगता. तशेंच जिल्लो पंचायत आनी विधानसभेविशीं पक्ष श्रेष्ठी निर्णय घेतले अशेंय पाटकाराचें म्हणणें. ओपोजिशन इज फायटिंग युनायटेडली. जेन्ना सरकाराचेर टिका करपाची आसा किंवा सरकाराचे रॉंग डुईंग आसा, सरकाराच्यो रॉंग येवजण्यो आसा, हे कॉर्नर करपाक ओपोजिशन इज ऑलवेज टुगेदर. इनफॅक्ट आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑल्सो तो सदांच एफर्ट घेता की सगळ्यांक लागीं हाडपाचे. आता लास्ट टायम ऑल्सो हांवें क्लियर केल्लें कॅटेगोरिकली की बाबा हांव एक नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेसिडेंट. म्हज्या हाय कमांडान म्हजें डायरेक्शन व्हेरी क्लियर आसा की संघटना ऑर्गनायझेशन हे 40 मतदारसंघान स्ट्रॉंग करपाचें म्हजें काम, आनी तें हांव करतलो. आता तातूंत भितरल्यान कोणेच बेश्टोच दुसरो अर्थ काडचो न्ही. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो आर फ्री. लेट देम डू एंड वर्क एंड स्ट्रेंथन देयर पार्टी एंड ऑर्गनायझेशन. म्हाका दिसता आतांच हें उलोवन ताजेर बेश्टे घुसपागोंदळ करून कांय तातूंत अर्थ ना. आणि जे कोण लोक पळय स्टेटमेंट करतात, आय थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. तांणी असले पब्लीक डोमेनान येवन विदाउट चर्चा जावच्या पयलीं स्टेटमेंट करप म्हाका तरी योग्य दिसना. रिगार्डिंग काँग्रेस पार्टीचो जो स्टँड आसा, दॅट स्टँड योग्य टायमाचेर आमचे हायकमांड जे आसा रिगार्डिंग अलायन्स दे वील टेक अ कॉल. ताच्या भायर समज जर तर कोणूय पक्षा भितर सुद्धा जर कोणी जर उलयता then that might be their individual stand. लोकसभा वेंचणूक मतीत धरून इंडिया आघाडीची स्थापना जाल्ली, पूण राज्य पातळीवेलें राजकारण वेगळें आसता. ताका लागून गोंयांत इंडिया आघाडी आसची वा नासची ही चर्चा करचे परस दर एका विरोधकान गोंयांत भाजपा आड एकठांय येवप गरजेचें अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. इंडियन अलायन्स हो एक आमचे नॅशनली अलायन्साचो एक फॉर्म्युला.
पूण तो स्टेट टू स्टेट डिफर जाता आनी थोडे स्टेटीनी जरी आमी नॅशनल अलायन्साक पार्टनर असले तरी आसतना ते थोडे स्टेटीनी इंडिपेंडंट फायट करतात डिपेंडींग ऑन द लोकल सिच्युएशन आनी लोकल पॉलिटिकल कंडिशन्स. सो गोंयांक तेजे फिचरां आसतले काय नासतले म्हाका दिसता ही चर्चा आमी पब्लिकली करचे परस सगळे जेंका दिसता बीजेपी गोंयांक पासून पयस करपाक, कारण गोंयचे लोक बीजेपीक माननात आनी बीजेपीचो सत्ताय सगळ्यांक नाका जाल्ली आसा. त्यांनी पब्लिकली हे इशू करचे परस एकठांय येवन बसून तेजेर डिस्कशन करचें. आतां असेंब्ली इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा, सो असेंब्ली इलेक्शनाचो जो अलायन्साचो इशू आसतलो अलायन्स तो आमचे लोकल लिडर्स, बाकीचे पक्षाचे लोकल लिडर्स आनी नॅशनल लिडर्स हे एकठांय येवन तेजेर कॉल घेतले. सो रायट नाव आवर प्रायोरिटी रायट नाव इज टू फायट अगेन्स्ट द BJP's डिस्ट्रक्शन ऑफ आयडिया ऑफ गोवा आनी गोंयची अस्मिताय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरीश गांवकर.